नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। सरकाराक लोकांचे पडिल्लेच ना, माडाक झाडांतल्यान काडला लोकांच्या पुळक्यान न्ही। गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीची पेडण्या माड यात्रा, माडाचे झाड जाय मेरेन आंदोलन चालूच। सरकार मोडटा कोट्यांनी गोवा डेरी सुधारणा, खावडीच्या प्लांटाचेर मोडले 12.5 कोटी। खावड खावपाची ना, गोरवां दुयेंत, कामधेनूचो पैसो उदकांत, खात्याचे लक्ष ना, पळयात रिपोर्ट। कुणय 5 देवळांनी चोरी, नवदुर्गा, बेताळ, रवळनाथ, सातेरी, महादेव, गणपती, आदिनारायण ग्रामपुरुषाच्या देवळाचेर चोरांचो हात, भांगर फारायले, फंडपेट्यो फोडल्यो। सतरीत रानदुकर, माकड, खेती, शेकरे साळीच्या उपद्रवान शेतकारांक नाका शेवट, जनावरांक खावंक दिना सुकी गोठो। सतरीतल्या गावांनी प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। आणि घुमटेश्वर वॉरियर्सान जिखली बाबू ब्रदर्स T20। घुमटेश्वर वॉरियर्सान मारले बांदे स्पोर्ट्स क्लबाक। सूरज डोंगरे मॅन ऑफ द मॅच, अनिकेत देसाय मॅन ऑफ द सिरीज। खबरो विस्तारान। सरकाराक खंय लोकांचे कांयच पडिल्ले ना, लोकांक जाय म्हणून माडाक झाडांतल्यान काडला म्हणटा ते फट। सरकाराक लोकांचो पुळको ना। गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आनी बाकीच्या एनजीओनी मेळून पेडण्या माड यात्रा काडली। यात्रेक हजारभर लोक आशिल्लो। पेडण्या धारगळीत 2 खांब्या कडल्यान यात्रा सुरू जाली। मोटारसायकली, बसी धरून ऑडी, डस्टर, फॉर्च्युनर मेरेन मोठ्यो मोठ्यो सेडान, SUV आनी XUV माड वाटावंक मडगांवच्यान पेडण्या पावल्यो। आमदार विजय सरदेसाय, रोहन खवटे आणि काँग्रेसीचो बाबू आसगावकर आणि बाकीच्यांनी मिळून पेडण्या भगवतीच्या देवळान गाराणे घाले। पेडण्या सभाय जाली। आज ही माड यात्रा जेन्ना आमी काढल्या, ही आमी निवडून येवन कितें करतले म्हणून सांगूंक येवना। आमी तुमकां जागोवपाक आयिल्ले आहा। जी सगळे गोंयकारांक एकवटान हाडूंक शकता म्हणटा ती माड। आज भाशा हाडूंक शकना, आज डेव्हलपमेंट हाडूंक शकना, आज खूब वस्तू अश्यो आहात ज्यो बीजेपी वापरता आमचे भितर फूट हाडपाक। साउथ आनी नॉर्थ तातूंत एक डिवायड घालपाक वापरता। खंयच्या स्वाभिमानी गोंयकारांनी जालें तुमकां की आमकां मार त्रास जाता वा मार खावचो म्हणून? समज तुमकां समजता आम आदमी जे तुम्ही म्हणटा, जे सर्वसामान्य लोकांचे पडिल्ले आशिल्ले, जाल्यार तुम्ही खूब मुणकार कायद्याची दुरुस्ती करचे नाशिल्ले। अरे सर्वसामान्य मनशाचे पडिल्ले आसा तर तिसरो क्लॉज जो आसा, जे कोर्टान ताका परत परत ताची चपलां जोडची पडटा, तुमकां खरें पडिल्ले आसा सर्वसामान्य मनशाचे, तर तो तुम्ही परत घेवचो। हो कॉरिडॉर हो तुम्ही अजून पासून काय करू ना। पळया तुम्ही माडाचो कवर करून थंय सोऱ्या फॅक्टरी घातली, पयशे उबारले। कशिनो डबल टिबल दिले, थंय उबारले। मायनीचे रिकवरी करता म्हणटा थंय उबारले। तोंड जात ना आणि खंयचोय तूं इशू घेवन आतां मुखार वयतलो गोंयकारां कितें म्हणून सांगतलो। रॅलीक हजारभर लोक आशिल्लो। मोटारसायकली, बसी धरून ऑडी, डस्टर, फॉर्च्युनर मेरेन मोठ्यो मोठ्यो सेडान, SUV आनी XUV माड वाटावंक मडगांवच्यान पेडण्या पावल्यो। माडाचे परत आशिल्ले तशे झाड जाय मेरेन खंय आंदोलन चालूच उरतले। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर आनी विलास आरोलकार। सरकारान आदार दिवनूय गोवा डेरीचे बॅलन्स शीट जाग्यार येना। डेरी फायद्यात चलची म्हणून सरकार कोट्यांनी मोडटा, मात कसलोच फायदो दिसना। सरकारान डेरीचो गोरवांच्या खावडीचो प्लांट ऑटोमायज करपाक म्हणून सुमार 12 कोटी मोडले, पूण खावडीचो दर्जो सुदारना। प्लांट लुकसाणीतूच, दुधकारांक खावड मेळटा सापूच बाबत, गोरवां पडटात दुयेंत, कामधेनीचो पैसो उदकांत, मात गोरवां सांबाळ खातें जाग करिना। पळयात रिपोर्ट। गोवा डेरीचे साप बरें हावणी ना। खूब प्रॉब्लेम येता खावडीक ते एकदां लूज मोशन जाता गायांक, केन्ना दुयेंस पडटा आनी कितें चालूच आसता ते। एक
एकदम बेकार है, एकदम भंगार है समझिए। इसमें मट्टी रहता है, इतना डगर रहता है। खावड़ को येला हमारे गोवा डेरी दुसरं होतं खावडीन तसली खावड काय काम होतं पहिले काम ते दिसतले आम्ही पानं लाकडा पुरती सुद्धा दळले ही एक बॅग म्हणल्या पुरती आम्ही पानं सुद्धा गोयच्या एकोड्या गोवा डेअरीचो आणि गोरवांच्या खावडीच्या प्लांटाचो दर्जो सुदारचो म्हूण सरकार कोट्यांनी मोडटा। गोवा डेअरीचेर सरकारान आतां मेरेन मोडिल्ल्या पयशांचो डॉक्युमेंट प्रुडंटाक मेळ्ळा। 2011-12 वर्सा सरकारान 12.5 कोटी काडून गोवा डेअरीक दिले। हो जालो फक्त एका वर्साचो खर्च। खर्चाचेर नदर मारात। 14 डिसेंबर 2011 7,53,65,000, 18 मार्च 2012 2,08,00,000 दिले। 26 मार्च 2012 2,97,16,000 दिले। एकूण 12,47,81,00,000 दिले। पैसे दितना तो पैसो खंय आनी कसो खर्च जाता ताचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण सरकारान गोवा डेअरीक सांगिल्ले। मात गोवा डेअरी कडच्यान सरकाराक खंय सारको रिपोर्टूच पावलो ना। ते उपरांत सरकारान डेअरीचेर पैसे घालप खंय बंद केले। सरकारान आपलो गोरवांच्या खावडीचो प्लांट ऑटोमायज करून डेअरीक दिलो, मात खावडीचो दर्जो सुदारिल्लो ना। ते खावडीन बरी बरी गोरवां दुयेत पडटात। कितलेशेच दूधकारांनी मार्केटांतली खावड सुरू केल्या। दूधकार डेअरीच्या नांवान बोळ मारून मारून थकले। कोण म्हणटा फेटाक फटयतात, कोण म्हणटा रेट सारको मेळना, कोण म्हणटा खावड बाबत। सरकाराचो कामधेनूचो पयसो उदकान, मात गोरवां सांबाळ खाते जाग करिना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। कुणय थावसवाड्यावेली 5 देवळां चोरांनी एका रातीक फोडली। नवदुर्गा, बेताळ, रवळनाथ सातेरी, महादेव गणपती आणि आदिनारायण ग्रामपुरुष ह्या 5 देवळांनी चोरांनी हात मारला। रवळनाथाच्या 80,000चे 2 भांगराचे दोळे, महादेव गणपती देवस्थान आणि बेताळच्या फंडपेटयेतले मिळून 12,000 फारायले। नवदुर्गेच्या देवळात हात मारपाचो चोरांचो प्लान मात फेल गेलो। सकाळी पुजा करपाक गेल्ले कडेन पुजाराक चोरांचे कर्म कळ्ळे। कुणय दावसवाड्यावेल्या 5 वेगवेगळ्या देवळांनी शेनवारा राती चोर घुसले। चोरांनी 5 देवळांनी मिळून सुमार 92,000च्या मालाक हात मारला। रवळनाथाचे 2 भांगराचे दोळे चोरांनी फारायले। मोल 80,000 जाता। महादेव गणपतीच्या फंडपेटयेतले 10 जाल्यार बेताळाच्या फंडपेटयेतल्यान 2,000 चोरांनी फारायले। फोडिल्ल्यो फंडपेटयो देवळा भायर पोलिसांक मेळ्ळ्यो। मात नवदुर्गेच्या देवळान चोरी करपाचो चोरांचो प्लान फेल गेलो। नवदुर्गेच्या देवळान वचपाक कुलपां फोडली, मात गर्भकुडीन वचपाक चोरांक जमलें ना। राती चोरी जाल्या म्हूण सकाळी पुजा करपाक गेल्ल्या नवदुर्गेच्या पुजाऱ्याक कळ्ळें। आमी नेहमी प्रमाणे पळय देवूळ उगडूंक येता, त्या प्रमाणे सकाळी 7 सुमार आयले। येवन पळयत जाल्यार दार लॉक तोडिल्लें आसा। लॉक तोडला म्हणटकर आनी फुडें वचूंक मेळना न्ही, खबर आसा न्ही चोरी जाली अशें कळ्ळें। चोरी जाली कळ्ळें म्हणटकर ते वटेन वचून पळयलें, भितर पळयत जाल्यार सगळें आमचें दवरलेलें तशेंच आसा तशें दिसलें। म्हणटकर आमी त्या देवळांनी पळोवपाक गेले। ती देवळां आसा ती आदिनारायण ग्रामपुरुश, महादेव गणपती, जाल्यार थंय लोकांक आपयले दिसले। म्हणजे कमिटीक मागीर रोखडेंच आमी फोन करून तांकां सांगलें आनी मागीर ते येतकर मागीर पुलीस येवन मागीर फुडले नवदुर्गा पंचायतान सगळे आदिनारायण ग्रामपुरुश, महादेव गणपती आनी बेताळ चोरी जाल्या म्हण तेन्ना कळ्ळें सकाळी 6:30 सुमार। फाटल्या वटेंतल्यान ते लॉक पयलीं तोडले आनी मागीर भितरलें गर्भकुडीचें दोनूय लॉकां तोडले आनी भितर देवाचे भांगराचे दोळे आशिल्ले ते काडले आनी घेवन गेले। कुणय खंय भायले लोक वाडल्यात, तांचेर पुलिसांची नजर जाय म्हूण थळावे उलयतात। भायले लोक खूब जाण रावता, बिराडांक रावता, इवन कामगार येते तेन्ना पुलिसांनी मातशी तेंची वॉच दवरची। इवन रातचे कितें देवस्थान सरावंडिंगाक हांगा तेकून घरां ना तेन्ना तेंचो एक मातसो हांगा रातचो हें आसचो। आनी ही चोरी जी आतां पळय जाल्ली आहा म्हणजे हेजे फुडें आनी चडूय जावंक शकता न्ही, तेन्ना तेजी बेगीन मातशी तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची। फोंडेच्या पुलिसांनी येवन पंचनामो केलो। तपास चल्ला, मात पुलिसांच्या हाताक कोणूच लागिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक विराम।